फाल्यां आमी एक रॅली काडटा पर्वरीच्यान म्हापशां आनी 40 आमदारांक इन्क्लुडींग आमच्या आमदारांक आपयता जे बसा आमच्या स्कुटरीर फाटल्यान बसा आनी कशे त्रास जाता पर्वरीच्यान फक्त म्हापशां जाता जाल्यार आनी म्हापशान एक रावंड मारून येवया कारण आमदाराक ते दाखयता आमी फाल्यां करया सकाळीं कदंबाची परिस्थिती ती देवा बरोबर ती कशी पावस सांगूं येना पूण फाल्यां आमी हें करता हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन पर्टिक्युलरली म्हापशेचो जो MLA आसा ताजे कडेन की आमचे बरोबर पर्वरीच्यान म्हापशां यो आनी पळय कशी परिस्थिती जाली ती रस्तोच ना रेबो अशी परिस्थिती आसा की जंगलान वचपाक जाल्यार सुद्दां स्मूथ रस्ते आसा पूण ते परिस्थिती ना सो आय अंडरस्टँड हाव अ मिडल क्लास पर्सन आनी मोटरसायकलवालो आसा पळय ताका तर आवय बापूय वळखपाक विचारता अरे कोण काय म्हणून तो मागीर तो तोंड दोन बी सांगता पूत तुजो म्हणून आपूण ही परिस्थिती आसा कारण चिखलान इतलो मागता पणजेच्यान म्हापशां जाता जाल्यार की घरकार विचारता ताका तो तोंड इतले चिखलान पडिल्ले ते लेबर बिबर आयला काय म्हणून घरचें काम करून खंयची ही परिस्थिती आज गोंयकारांचेर सरकारान हाडल्या हे पयलीं मायनिंग एरियान आसताले पण आज ही परिस्थिती प्रत्येक रस्त्याचेर दिसूंक लागल्या आनी हाका भारतीय जनता पार्टीचो करप्ट सरकार सर्वस्वी जबाबदार आसा.